नावेलीच्या आकेबाश वाठारांतल्या शेतकारांनी श्री पद्दतीन भात लावपाक सुरवात केल्या। पयलीं पारंपारीक पद्दतीन शेतकार भात रोयताले। ह्या पद्दतीन भात रोवपाक चड मंजूर लागताले, तशेंच उत्पन्नूय चड मेळटाले। पूण आतां श्री पद्दतीन भात लायिल्ल्या कारणान उणे मजूर लागतात आनी उत्पन्नूय चड मेळटा, अशें थळावो शेतकार क्लॉसिडियो डायस सांगता। आपणे हो प्रयोग केल्या उपरांत भाताचें उत्पन्न वाडिल्ल्याचें पळोवन हेरांकूय ह्या पद्दतीन भात लावपाचो सल्लो दिल्ल्याचें तो सांगता। हांव एक शेतकार, म्हजें नांव कार्डियस नायक, हांव आकेबाश नावेली। आमी हांगा ऑपोजीट टू कोंकण रेल्वे स्टेशन हे शेत आमी जे आमचे पिरगोजांनी सुरू केल्लें तें आयज आमी कंटिन्यू केलां। आमच्या आवय बाबायन तें सुरू केलां। पयलीं एक पद्दत आसली ती नॉर्मली आमी एक ट्रेडिशनली भशेन रोयताले, पूण हांवें ताका एक टॅक्नीक काडली की SRI मिन्स सिस्टम ऑफ रायस इंटेन्सिफिकेशन। हातूंत कितें जाता, ही न्यू टॅक्नीक जी सरकारान उपलब्ध केल्ली आसा इन 2012 हांवें ती त्या टायमा हांवें रोवपा सुरू केल्लें। हे जी टॅक्नीचे दोन फायदे आसात। एक फायदो म्हळ्यार ती रोयता आसतना कॉस्ट ऑफ लेबर, म्हणजे लेबर उणें लागता एज कम्पेर्ड टू ते हांव तेंच शेत हांव नॉर्मल रोयतालो जे आमचे ट्रान्सप्लांट करतालो तेन्ना ते कॉस्ट थोडे हाय आसले। दुसरी गोश्ट म्हळ्यार ताका यील्ड चड जाता, जे म्हाका यील्ड जाताले तेज्यावून सुबेज यील्ड जाता म्हाका। सो तातूंत दोन एडवांटेजीस आसा। आनी दुसरी कॉस्ट ते तशें उरता, बट लेबर कॉस्ट आनी यील्ड सुबेज जाता। हातूंत एक हें पळोवन येता की ते अशें करून तरी आमी मॅनेज केलें रोवचें आनी बरे भाशेन ते मॅनेज करून रोयलें जाल्यार तातूंत एक शेताचो एक थोडोसो फायदो दिश्टी पडटा। हांव स्पश्ट करता आमचे कृशी भावांक की ही टॅक्नीक तुमी उपलब्ध करात, कित्याक हांवें करून ते हांव हे मुखार पावलां आनी हांव भरपूर जमीन रोयता। आयज तूं पळयतली ही आमची हे आमचें कम्युनिटी फार्मींग।